सीन जालो मार्चाच्यान चालू आसा तेजे तेजे पयलीं आमचो कॅमेरा बीन कांय नासलो सो कांय कळनासलें ते मार्चाच्यान आमचो कॅमेरा लायल्यार ते केन्ना केन्ना आवाज जाल्यार म्हणटा आमी पळयता रातची बसून फुल सो मागीर आमकां दिसता सादारण अशें एक 7 तारखेक सुमार एक दिसलो आमकां पयलो मार्चाच्या मागीर 20 तारखेक मे म्हयन्यान सुमार असो चालू आसा मदीं दिसता. आनी हो राती येयलो तो टायमींग कितें आसलेलो राती 3:10 एक फावटी येयलो आनी 3:38 परत येयलो दुसरो. दोन दिसले. दोन येयल्या. एक डायरेक्ट सकयल देंवलो बारीक येयलो तो मातसो बारीक आयलो आनी हो आशिल्लो तो 3:38 आयलो तो मोठो येयलो. ना आनी कितें तुमचे पेटे बीन हेच्या पयलीं ना जाल्ले आसा. पेट्याचेर एटॅक जाला पूण अशें धरूना सुटले पेटे दोग तेंचो आमच्या शेजाऱ्याचो भावाचो आहा सो तेजोय पेटो सुटला एक फावटीन आमचोय पेटो असो सुटला म्हणल्यार कसो धरून वयतालो तो आमी लायट पेटयली म्हणून तो सुटोन वाग धांवलो वयल्यान आनी पेटो सुटोन येयलो. हांगा आतां घरां जी आसा ही घरां मातशी दाट आसा असल्या कारणान हांगासर पावप तरी भरपूर अशी कठीण हय पूण तरी आसतना तो हें आतां सो फॉरेस्टाक बी तुमी कितें कळयल्लें ओरली आमी बेश्टे हें केल्ली आसा आतां फाल्यां आमी प्रॉपर ते लिगल हें म्हणल्यार लेटर एप्लिकेशन सगळे वाड्यावयले लोक सायन करून आमी दिवपाचे आसा. सो तो व्हिडिओन दिसता पळय न्ही बरो व्हडलो दिसता म्हणटा तो. सो कितें ट्रॅप बीन लावची म्हणून तुमी डिमांड केला फॉरेस्टाक. आतां तेच आमी सांगपाचें आहा की हें करा म्हणून ट्रॅप नाल्यार कितें तेजेर प्रॉपर एक्शन कितें आहा ती घेवची म्हणून कित्याक येवन गेले. आमी सध्या शिरोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या बरबाट ह्या वाड्यार आसा आनी हांगासरली लोकांची कंप्लेनी आशिल्ल्यो खूब तेंप जाले कंप्लेनी आशिल्ल्यो की हांगा बिबट्याचो संचार वाडला म्हणजे सादारण मोठो बिबटो तशेंच ताचे बरोबर आनी बारीक बिबटे आनी अशे पेटे हांगा कंटिन्युअसली हांगा लोकांक दिश्टी पडटात आनी CCTV फुटेजीचेर ते दिश्टी पडल्यात म्हळ्यार हांगा लोकांचे एक हें जालां मनान एकदम एक भंय निर्माण जाला म्हणजे आतां आनी हांगा ह्या बरबाट वाड्यार लोकवस्ती जी आसा जी घरां जी आसा ती खूब दाटायेन आसा आनी हांगा खंय तरी हांगसरल्या स्थानिकाक मनान भंय आसा केन्नाय खंयच्यान एटॅक करत जावं कितें करीत असो हे तेंचे सदांच ते दुगदुगेन आसात मनान एक भंय निर्माण जाल्लो आसा म्हणजे सरकारान खंय तरी हेचेर तातडीन एक्शन घेवन म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या मार्फत हांगा पेज लावपाची गरज आसा हें तात्काळ करपाची गरज आसा कारण जवळ जवळ 8 दीस जाले की कंटिन्युअस हांगा बिबटो तांच्या हेचेर CCTV कॅमेऱ्याचेर दिश्टी पडटा. आमी पळयता आसतना म्हणटात की सरकारान हेजेर पावलां मारची पूण सरकार करून करून चडान चड एक वेळ ताका धरतलो पूण आतां सद्या हेंची वाडलेली हें पळयत जाल्यार तुमकां कितें दिसता. ना ताजेर खंय तरी एक हें घालपाक जाय म्हणजे खंय तरी आळो घालूंकूच जाय ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा कितें हांगा लोकवस्तीन जेन्ना बिबटे पावतात तेन्ना खंय तरी सरकाराची जबाबदारी आसा की खंयच्या परिस्थितीन ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त करपाक जाय कारण हांगा बरपाट वाठारांत न्ही इतर वाठारांनी बिबटे भोंवतात असो लोकां कडल्यान एक सूर मेळटा लोकां कडेन आयकूं येता आनी जेन्ना कंप्लेनी केल्यो वतात तेन्ना सरकारान किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हाचेर गांभिर्यान विचार करपाक जाय किंवा गांभिर्यान हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा.